आज दोन आमदार भायर सरले मोगोवचे तर ताज्या वयल्यान आतां पोटनिवडणुकीचें शिंवर जातलो आतां. म्हणजे कोणूय मनीस खंयच्याय पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडून येता आनी ताणें सरळ सरळ गद्दारी करप आनी विश्वासघात करप. सांगता आसतना मतदारसंघाच्या आनी मतदारांच्या कल्याणा खातीर अशें सांगता आनी स्वताची पोळी भाजून घेवन पक्षांतरां करतात आनी अत्यंत अनैतीक मार्गान सत्तेचेर आयिल्लें हें सरकार गोंयचें जें आसा भाजपाचें तें टिकोवन दवरपा खातीर ते निर्लज्जपणाच्या खंयच्याय टोकाचेर वतले हें आतां जनतेक क्लियर जालां. आनी ह्या ना त्या कारणान गद्दार जे आसा जो विचावर पॉलिटिकल पार्टी त्या गद्दारांक आतां बरे दीस येतात काय कितें अशें राजकारण आसा. पण जनता ह्या विश्वासघातक्यांक गद्दारांक येता त्या पोटनिवडणुकीन घरा धाडटले हातूंत म्हाका यत्किंचितय शंका ना. माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांची राजकारणांतली इमेज तांची राजकारणांतली प्रतिमा जी आशिल्ली आनी सहानुभूती तांच्या बद्दल जनतेन निर्माण जाल्ली हाजो फायदो करून घेवचो म्हणून बेगीन बेगीन भारतीय जनता पार्टीन तांचे अस्थि दर्शन आनी अस्थि विसर्जनाचे कार्यक्रम जे गोंयभर सगळ्या मतदारसंघांनी घेतले ते मोठो फ्लॉप शो ठरलो. आनी आमकां अजून गॅरंटी आसा की मध्यावधी निवडणूक जी विधानसभेची आसा ही 100% गॅरंटीन येता. लोकसभा मतदारसंघाच्या इलेक्शन जिखपाच्या दृश्टींतल्यान तयारी सुद्दां आमी सुरू केली. ताज्यो रचना बांदल्यो आसा आमी. शिवसेनेकडेन युती करूंक गोवा सुरक्षा मंचाची दारां उक्ती. आनी त्यामुळे आमची उलोवणी जी चल्ल्या त्या स्थानीक कार्यकारिणीची नसून संजयजी राऊत आनी उद्धवजी ठाकरे हे आमचे जे मित्र जे आसात तांच्या कडेन ह्या दृश्टीनूच उलोवणी करची आनी पक्कें करचें अशें आमी ठरयतात. तें आजून जावंक शकूंक ना. पण आमी आमची दारां क्लोज करूंक ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.